ही बॉडी जी आसा ही कशी गायब जाली आनी ही कशी न्यू बॉडी न्हू की पोन्नी बॉडी न्हू. 1 वर्स 2 वर्साची फाटीची बॉडी जी आसा अजून जीएमसी पडलेली आसतल्यो. ही नवी आतां 7 दीस जावना अजून भुरग्याक मरोन यंग भुरगो असले म्हाका दिसता वर्स्ट असली क्रेडिबिलिटी नासलो जो हेल्थ मिनिस्टर म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान खंयच आसपाना. हेणे डॉक्टरांक सस्पेंड करपाचे परस म्हाका दिसता हेणे आपलो राजिनामो दिवपाक आसलो गोंयचे मुखार सांगपाक लागून की बाबा हे म्हाजी डिपार्टमेंटान येदी व्हडली चूक जाल्या आनी तेका लागून हे डिपार्टमेंट हे खातें हांव आयज सांबाळपाचें हांव योग्य ना म्हणून. म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री जो एम्सान आसा तेणें मातसो जागो जावन एक तर फोन मारून हेका सांगचें. फोन समज हेजेर चलता जाल्यार की बाबा तूं तेंची सस्पेन्शन सोड. सगळ्यान पयलीं जो आसा तूं आपलो राजिनामा जो आसा तो हाडून मातशें गव्हर्नराक सबमीट कर म्हणून. असले मिनिस्टर फॉर्मेलीन घालपाचे मिनिस्टर जे लोकांक मारपाक भायर सरला आयज बॉडी सांबाळपाक जायना हेंचे कडेन. असले मिनिस्टरा एक तर सॅक करचे नाल्यार हेंकां आपले मंत्री पदा वयल्यान काडून उडोवचे आनी योग्य कोण मनीस काम करता प्रमाणीकपणान तेका तुमी हें खातें दिवचें. हेणें मागलें आपलें इन्वेस्टिगेशन. तेजें इन्वेस्टिगेशन म्हणटा तें बिस्तें लोकांचे पुरती इन्वेस्टिगेशन. तेजें इन्वेस्टिगेशन म्हणटा तें थरल इन्वेस्टिगेशन कांय आसपाना की गोंयचे पुलिसांक हे फ्री हँड दिन इंडिपेंडंट ज्युडिशरी इन्क्वायरी करपा लायत हे. म्हाका दिसता सगळे हे ऑर्गन बिर्गन कोण इकता पळय हे सगळे बिहायंड द बार्स आसतले म्हणून. आपान हे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशेची मागणी केल्या. प्रश्न असो उपस्थित जाता की या 24 वर्साच्या तरणाट्याची कूड अकस्मात अनआयडेंटिफाईड बॉडी म्हणून भायर दितात, अनक्लेम्ड म्हणून बॉडी भायर दितात जाल्यार ताजेर फाल्यां फुडें परतोकूच खंयचे कोणे व्हेल्या ते कितें मॉनिटरींग आसता हाजे बद्दलूय आमकां एक व्हडलें रॅकेट आसलेल्या भशेन दुबाव लागता. सो आमी मागता आम आदमी पार्टी की ह्या प्रकरणाची खोलायेन ज्युडिशियल चौकशी जावची, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची ही मागणी आम आदमी पक्षाची. आनी परतून एक फावट ह्या घडणुकेचो आमी निशेध करता आनी ज्या कुटुंबाचेर ही पाळी आयल्या अशी पाळी कोणाचेर आनी देवा हाडचे न्हय अशें देवा कडेन मागता. बॉडी मिसींग जालो तो तरणाटो हळदोणचो. थळावो बीजेपी आमदार ग्लेन टिकलोनूय ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी मागल्या. It was told to us that the body was cremated as a unclaimed body. It was shocking. It was shocking to all of us, to family members. They are a big family. Their last hope, the last wish of theirs was to see the child's body before the funeral rites, but never happened. So my demand to the Honorable Health Minister to view this matter very seriously, to investigate, to find out who's responsible for this act of negligence and hold the official responsible and to punish them. My sympathies, my deepest sympathies to the family, especially to the mother, brothers, sisters. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.